माझे नाव गुरुदास पांडे, पारसे गांवचो एक नागरिक. सांग सोदता की आज आम्ही असा पारसे गांवांत बामणवाड्यार जो बाबूचो गाडो आसा त्या बाबूच्या गाड्यात हांगासर तुम्ही पळोवंक शकतात की एक ट्रक जो आसा तो सारको रोमलो आसा. व्हिलां जी आसा ती सारखे जे धारे आसले रस्त्याचे त्या रस्त्याच्या धारेक सारखे शिराकलेले आसा आणि हो ट्रक केन्ना पडत तेवटेन तोय आता कळचो ना. आता एक डेंजर क्रिटिकल कंडिशन आमच्या रस्त्यांची पारसे गांवांत जाल्लेली आसा, ज्याच्या कारणान आमचे गाडये ताका फोर व्हिलर आमी जे घेवन वयता ते ताका जर सायटीक घेतले जाल्यार कोलांटले किंवा ते रस्त्यांनी रोमतले. त्या खातीर सरकारान हेचेर बेगीतल्या बेगीन आमी कितलीदां सांगता सरकाराक की बाबा हे रस्ते जे आसा सोलिंग करा करा करा, पण अजून पर्यंत तेचेर कांयच एक्शन जालेली ना. परत एकदा सरकाराकडे विनंती करता की त्यांच्यानी हेचेर लक्ष दिवन हे रस्ते जे आसा पळय ते धारे जे आसा सोलिंग जे आसा ते करून तुम्ही घेवपाचे. आज जे पारशे गांवांत अंडर केबलिंग करपाक खातीर जे रस्ते फोडले ह्या रस्त्या खातीर गाडयांचे एक्सिडंट जातच जाता. आमकां ताका चलोवंक मेळना, गाडये टू व्हिलरांकय चलोवंक गावना, फोर व्हिलरांकय चलोवंक गावना. आता जर समज ट्रक समज त्या रस्त्याच्या कडेक जर घसरलो आणि रस्त्याच्या कडेक लोकांची खूपशी अशी घरां आसा त्या घरांचेर जर पडले ट्रक बीन हेका जबाबदार कोण? सरकार जबाबदार. त्या खातीर सरकाराकडे विनंती आसा की त्यांच्यानी बेगीतल्या बेगीन हेचेर एक्शन सोलिंग करून दिवचे आणि रस्ते सोलिंग करता आसतना करपां जी आसा ती धाडची आणि तेचे वरसून रोलर जो आसा तो करून तरी आमकां सद्या व्यवस्था करून दिवपाची. अंडर केबलिंग करपा खातीर जे रस्ते आमचे फोडले पारसे गांवांत ते रस्ते सध्या सोलिंग जे केले ते बेश्टी करपा धाडून ते गेल्लेले खंय खंय कुडक्यांनी करपा धाडली आणि गेले. Media channel and press bell icon for latest notifications.